नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्तिका कोडकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारूच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। चोरला रस्त्याच्या दुर्दशेक लागून कर्नाटक कणभूमीच्या थळाव्यांनी आडायल्लो रस्तो, कंत्राटदाराच्या आश्वासना उपरांत रस्तो केलो उक्तो। सांखळे जनता दरबाराक लोक कमी आणि अधिकारी चढ, मंत्री सुभाष शिरोडकर म्हणटा गोंयकार सुशेगाद। पेडण्यासारखे संस्कृतायेची जपणूक करपी म्हालात संबंध नाकाच म्हणटा आमदार जीत आरोलकार। चार तालुक्यांचो कोयर सोडल्यार हेर बाकीचो कोयर घेवचे नात कुडचड्यार। कुडचडे काकोरा नगरपालिकेन घेतलो थाराव। काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्टाची नोंदणी नंबर मेळूंक ना म्हणून महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांचो बोवाळ। नंबर दिना जाल्यार वर्ग गैरहजर रावपाची विद्यार्थ्यांची शिटकावणी। आणि सोमारा कुडचड्यार नवे परब उमेदीन भाताची कणसां हाडून ताची जाता पुजा। घराचे दाराक बांदतात नवी भाताची कणसां। आता खबरो विस्तारान। चोरला रस्त्याचे दुर्दशेक लागून कर्नाटक कणकुंबीच्या थळाव्यांनी आडायल्लो रस्तो कंत्राटदाराच्या आश्वासना उपरांत उक्तो केलो। पेड्ड्यार जाल्ल्या महामार्गाच्या दुरुस्तेक फाल्यांच्यान सुरवात करपाचें आश्वासन कंत्राटदारान दिलां। कंत्राटदाराच्या हे आश्वासनाक लागून रास्ता रोको आंदोलन तात्पुरते स्थगीत केला। चोरला घाटांतल्यान फुडल्या रस्त्याक सामकीच पाड पडल्या। हो रस्तो दुरुस्त करपा खातीर कितलीशीच निवेदनां दिल्ली पूण कोणेच दखल घेतली ना। देखून रस्तो दुरुस्तेची मागणी घेवन कणकुंबी, आमटे, जामोटी आनी पारवडच्या पंच वांगड्यांनी सोमारा कणकुंबी हांगासर रास्ता रोको आंदोलन केल्ले। जो चोरला पणजी रस्ता, या रस्त्याला मोठमोठे खड्डे पडलेले आहेत, बरेचसे ॲक्सिडेंट व्हायलेत आणि या रस्त्याला टेंडर होऊन कमीत कमी 2-3 कोटी खड्डे भरण्यासाठी मंजूर झालेले असून ते काही खड्डे कॉन्ट्रॅक्टर भरत नाही। त्यानंतर 2063 कोटी रुपये नितीन गडकरींना मंजूर करून या रस्त्याची पूजा करून त्या रस्त्याचं कॉन्ट्रॅक्टर काम करत नाही। अजून का काम थांबलं याच्यासाठी आम्ही सर्व अधिकाऱ्यांना बोलून, कॉन्ट्रॅक्टरला बोलून इथं जाब विचारण्यासाठी हा रस्ता रोक केलेला आहे। कारण या रस्त्याला बरेचसे ॲक्सिडेंट व्हायलेत। काल परवा 2 व्हीलर पडलेले, आता जस्ट एक गाडी ॲक्सिडेंट होऊन तिथं पडलेले आहे, न्यूज झालं आहे। असं दिवसाला 4 ते 5 ॲक्सिडेंट व्हायलेत। सर्व गणेश चतुर्थीच्या आधी हा रस्ता कंप्लीट व्हावा, कारण गणपती बाप्पा आम्ही गोव्यावरनं चिखलाच्या मूर्तीवर गणपती घेऊन येतो, त्या व्यवस्थित इथपर्यंत यावं। कारण हे भागाचे लोक आहेत ते गोव्याच्या अवलंबूनवरती असतात, त्यामुळे येणं जाणं या भागाच्या लोकांचं असू दे, आजूबाजूच्या पब्लिकचं असू दे, यासाठी हा रस्ता चांगला होणं अत्यंत जरूर आहे। कारण हा गोव्याला जाण्यासाठी 40 किलोमीटर अंतर कमी आहे, हा शॉर्टकट रस्ता आहे। कणकुंबीच्या रास्ता रोको आंदोलनाक आदलो आमदार अरविंद पाटीलांनी तेंको दिलो। महामार्गाच्या दुरुस्ते खातीर पैसे मंजूर जाल्यात अशें आसतना महामार्गाची दुरुस्ती कित्याक जायना हे कळपाक मार्ग नाशिल्ल्याचो प्रस्न अरविंद पाटीलान विचारलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। सोमारा सांखळे मतदारसंघात जनता दरबाराक लोकूच नात, अधिकारी चड आणि लोक उणे अशी परिस्थिती। सांखळे जनता दरबारात उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार वांटेकार जाल्ले। मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट, दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटये, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी मा मुहागे आनी हेर मानेस्तू आशिल्लीं, मात लोकूच नाशिल्ल्यान सगळ्यांची निर्शेवणी। सोमारा दिवचल म्हाला खातीरचो जनता दरबार सांखळे रवींद्र भवनात आयोजीत केल्लो। मात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या तालुक्यातल्या लोकांची जनता दरबाराक फाट। हे जनता दरबारात उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार लोकांची गाराणी आयकुपाचो आशिल्लो। लोकांच्या ह्या प्रतिसादाचेर मंत्री शिरोडकार म्हणटा गोंयकार खंय सुशेगाद। जे कोण 4 लोक हजर आशिल्ले तांणी मुखेलमंत्र्या मुखार कांय अडचणी मांडल्यो। जेन्ना जोपर्यंत आमी जागृत रावनात, हांगसरल्या थोडीशी उपस्थित कमी ताची 2 गोष्टी जावंक शकतात। ती म्हणजे आमी सुशेगाद। म्हाका दिसता तो हो प्रश्न चड आसतलो, सुशेगाद मागीर पळोवया, फाल्यां पळोवया उलय। जेन्ना अशा प्रकारचे वातावरण जाता, अशा प्रकारची मनोभावना आसता पयली, तेन्ना तो परिसर प्रगतीच्या मार्गाचेर वचूंक शकना। आणि एक लक्षात घ्या, म्हजी अधिकाऱ्यांची विनंती आसता, जेन्ना आमी अशा प्रकारच्या बैठकींतल्यान सहभागी जातात तेन्ना कोण तरी प्रश्न विचारतलो आनी त्या प्रश्नाक आमी उत्तर दितले, हो एटिट्यूड बरोबर न्ही। उदाहरणार्थ म्हजी अपेक्षा आसा जनता दरबार तेन्ना
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जे आसा पळय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान हांगसर कितल्या लोकांक सबसिडी दिली ती मागीर मिल्क तुगेले पेडीची सबसिडी आसली काजू संबंधीची सबसिडी आसली किंवा इतर सबसिडी जी आसा पळय ही सबसिडी आसली लक्षात घ्या आमी आमच्या लेवलाचेर हे विशय विस्तारपाक जाय उडान आयन बरें जालें हांगसर बदामी कडेन उलोवप जालें बदामी कडेन आमचो डब्ल्यूआय डिपार्टमेंटाचो एक विशय आसा कितले वर्सांच विशय आसा कंप्लीट रिहॅबिलिटेशन म्हजी विनंती आसा मार्च 23 डिसेंबर विशय मोकळो जावपाक जाय जुनेच विशय जर आमी घेवन रावले जर जाय लक्षात घ्या सगळ्यांचेच निमण शेवट्यान सगळे गोंयकार आमी जुनेच विशय जर वर्सांचे वर्स म्हणजे जशे आमी म्हणटात की दुयेंत आंगार काडले अशें म्हणून हे जर आमी अशें करपाक लागले जर जाय जाल्यार नवीन पावल जे आसा पळय तें मारपाक जावचें ना सरकार जे काम करता हे लोकांक आवडटा लोक एक्सेप्ट करता काय ना हे टेस्ट करपाची एक आमची एक चुनवती चॅलेंजींग जॉब आयज आमी तुमच्या समोर येता सगळे आमी सेवक राजकीय नेते सगळे गव्हर्नमेंट अधिकारी जनते फुड्यान सेवक फुडें येता आनी ही आमी जी सेवा करता ती तुमकां ग्राह्य तुमी धरून एक्सेप्ट करता काय ना ही एक आमची टेस्ट अशें आमी मानता आयज सरकार जे काम करता तेजे उपभोग ही जनता सारकी घेता काय ना किंवा हितून कितें त्रुटी आसा हे सोदून काडपाचो हो एक मार्ग आयज गोंयांत वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी वेगवेगळे कडेन डेव्हलपमेंट चालू आसा वेगवेगळ्या लोकांची वेगवेगळी कामां आसता पण सगळीच कामां 100% अटेंड जायना हें बी तितलेंच खरें पण एक गोष्ट समजा जर एका मार्गार व्यवस्थीत रित्या चलता वेळ लागलो तरी पण ते काम जातलें अशी जर खात्री जर आमच्या नागरिकांक आसा जाल्यार थोडोसो वेळ दिवन ते काम कंप्लीट जातलें जाल्यार लोकांची उपस्थिती कमी आसा तातूंत दोन गोष्टी आसा एक तर बिचोली तालुक्यांतले खुबशे प्रॉब्लेम मार्गी लागले आसा नाजाल्यार दुसरे कदाचित जो प्रोग्राम जो केला तो रॉंग जाग्यार केला अशें म्हाका दिसता हांव ओपन डायरेक्ट सांगता तालुका लेवल असल्यामुळे हो प्रोग्राम बिचोलीन जावंक जाय पूण बिचोलीन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना सो हो नोट घेवपाक जाय आमच्या ऑफिसरान सो म्हजी रिक्वेस्ट आसा आमदार नात्यान की बिचोली एक बरो ऑडिटोरियम जावपाक जाय जंय जनता दरबार आमी घेवंक शकतात लास्ट टायम जेन्ना जनता दरबार बिचोलीन घेतलो तेन्ना जागा खूब ल्हान आसली डेप्युटी कलेक्टर एग्री जातलो लोकांक खूब इनकन्विनियन्स जाल्ली सो आमी जो बिचोलीन नवीन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक सुरू करतात ते ऑलरेडी हांवें प्रपोज केल्लो आसा ऑडिटोरियम 700 सिटर्स तो जाता तितलो बेगीन जावपाक जाय ही खूब गरज आसा कित्याक खुबश्या लोकांक कदाचित आमच्या सायडींतल्या पंचायतीक इतले लांब खंय वतलो लोकांक केन्ना केन्ना कशें दिसता पीपल कंपेर करता आपलो प्रॉब्लेम उरलो काय आपले डिस्टन्स उरले सो कोणाक दिसता आपले डिस्टन्स उरले आसा असो तो प्रॉब्लेम कोण वतलो पण तशें समजूंक जायना कदाचित प्रॉब्लेम आमचे खुबशे आमी सॉल्व करतात आमचे ऑफिसरय खूब कॉपरेटीव आसा आय एम व्हेरी हॅप्पी वीथ आमची सगळी जी टीम आसा पण म्हजी एक खरी मनापासून आसा तुमकां सदांच खबर आसा हांव खंय रावलें काय जेन्ना उलोवपाक आयलो आय ट्राय टू कंट्रोल माय सेल्फ पण जो फॅक्ट आसा तो हांव केन्नाच फाटीं दवरूंक पडना बिचोली एक बरो ऑडिटोरियम जावंक जाय बरो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक जाय बिचोली एक तालुका लेवल आसा हे आमी विसरूं शकना 2-3 महिन्या पहिले एक आमचे महाडेश्वर म्हणून एक तुम्ही पंप स्टेशन केलं उद्घाटन ते सर एक आमकां विचारपाक जाय सर जे पंपिंग स्टेशना बद्दल सर आमकां एक 6 गांवांतल्यान सर कितें बेनिफीट पयलीं म्हणजे अशें म्हणजे आमचे पिवपाचे उदक आसा तेंची कितें सोय सर हेका लागून आमठाण्या म्हणून बदामी कांय एक्सप्लेन अबाउट आमी बांदलेले जो तेन्ना आमकां महाराष्ट्राचो पाणी जो तेन्ना बंद जाता धरणाचे तेन्ना तेन्ना नॉर्थ गोवाक शॉर्टेज पडटा तेन्ना ती पाणी पंप करून आमी नॉर्थ गोवा एंटायर डिस्ट्रिक्टाक दितले ते स्कीम आनी हेजी पयलीं ल्हान आशिल्ली पयलीं 30 MMDची आशिल्ली मागीर वाडयले तेका आतां आमी आनी वाडून साधारण 150 MMDचे करता मान्य सर आमकां सरकार तुमच्या दारी प्रशासन तुमच्या दारी मुख्यमंत्री सगळ्यांनी दिला आहे पळय सगळे हांगासर आहा सगळे घ्या आनी वाचा आनी पळया कितें तो न्याय दिया म्हाका एक सांग तुमची केस कसली केस वाटेची ती वाट आनी दरवाजो वाटेर आयलो तो बंद हायकोर्टान जाला हे पळया सगळे हांवें केलें आहा डायरेक्टराक जालें डायरेक्टर कोणूच हेजेर एक्शन घेयना तांची केस वाटे खातीर तेणी हे मागिल्ली आनी मॅटर हायकोर्टान गेल्लो हायकोर्टान तेणी दोनी पार्टींनी हे दिला सबमिशन दिला
की ऑपोजीट जी पार्टी आसा ती तेंचो दरवाजो जो आसा तो बंद करतले आणि वाट आसा ती दुसरी यूज करतले. त्या प्रमाणे तेणे ते दार जे आसा ते पॅक केल्ले आसा आणि ती स्टेप्स आशिल्ली ती स्टेप्स डेमोलिश केल्ली आसा. So these whatever things were submitted by the parties before the High Court, which have been accepted by both the parties, accordingly तसे हे त्यांनी केल्ले आसात आणि त्या प्रमाणे ताज्या उपरांत ते म्हजे कडेन आयिल्ले. हांवेंनी दोन्ही पार्टींक आपयले आणि दोन्ही पार्टीचे आमी 2 फावटी हियरिंग्सूय घेतली आणि एज पर हायकोर्ट ऑर्डर जे कितें हायकोर्टा फुडें सबमिशन जाल्लें एज पर दॅट वी हॅव गिवन द डिसिजन. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मोपा सनबर्न नाकाच अशें विधान मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार हांणी केलां. पेडणे ही कलाकारांची खाण, थंय आनी सनबर्न मिक्स करचो न्ही अशें जीत म्हणटा. पेडणे सनबर्न नाकाच अशें विधान कांय दिसा पयलीं पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकरान केल्ले. ते उपरांत मायकल लोबोन सनबर्न हो दर्यादेग वाठारांतूच बरो, पेडण्यान सादें हॉटेलूय ना, थंय सनबर्न कसलो करता अशें म्हणीत पेडण्या म्हालाच्या उदरगती विशीं थोमणो मारिल्लो. आतां मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारानूय पेडण्यान सनबर्न नाकाच म्हणीत सनबर्नाक विरोध केला. सनबर्न पर्यटनातलो एक म्हत्वाचो इव्हेंट हे मान्य, मात पेडण्या सारख्या संस्कृतीची जपणूक करपी वाठारात सनबर्न मिक्स करप अयोग्य. सनबर्न नाकाच अशें आमदार जीत आरोलकार म्हणटा. सनबर्न म्हणटात ते एक टुरिजम रिलेटेड इव्हेंट ह्यो आनी आमचे टुरिस्टीक डेस्टिनेशन आसल्या कारणान सनबर्न ह्यो आसता तेन्ना आमी आख्खे इंडियाभर तशेंच इंडियेच्या भायले लोक हांगासर ते सनबर्न पळोवपाक येता, एन्जॉय करपाक येता. ताका लागून आमचो टुरिजमूय वाडटा. पूण हेचो अर्थ असो न्हू की आमी आमचो कल्चर, आमची संस्कृती आहा ती आमी विसरपाची. सो ते आमकां मेनटेन करून, आमचो कल्चर मेनटेन करून कितें आहा तें करची गरज आहा. पूण म्हाजो पर्सनल ओपिनियन जो आहा तो असो आहा की पेडणे तालुक्यान ह्यो सनबर्न ह्यो प्रकार ना येयलेलो बरो. कित्याक आमचे पेडणे म्हणटात ते पेडणे कलाकारांची खाण म्हणटात. आनी जर कलाकार आमचे नॅचरली कलाकार जे आहात, जे संगीतान इतले व्हडले नांव कमयलेले आहात आनी म्हाका दिसता तेतून जर तूं सनबर्न हाडून मिक्स करशीत जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या कलाकारांचो तेंचेर अन्याय जाल्ल्या भशेन जातलो. सो म्हाजो पर्सनल ओपिनियन असो आहा की पेडणे तालुक्यान ह्यो सनबर्न जावचो न्हू. स्थानिकांक ह्या सनबर्नाचो कांयच फायदो ना. जर आसा जाल्यार तो आयोजकांनी थळाव्या लोकांक सांगचो. पेडणेकारांक सनबर्न जाय काय नाका हे विशीं लोकांक विश्वासात घेवचे अशेंय जीत आरोलकाराचें म्हणणें. पळय, लोकल्सांक फायदो कसो जातलो तो पयलीं जो ऑर्गनायझर आहा तेंच्यांनी पयलीं जावन दाखोवन दिवंक जाय. जेन्ना खंयचो इव्हेंट येता खंयच्या तालुक्यान जावं खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जावं तेन्ना ते स्थानिकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आसता. कितें कॉन्फिडन्स घेतना जाल्यार कसलो इव्हेंट हाडटाय तूं आनी त्या इव्हेंटा पासून कितें कितें बेनिफिट्स जातले आनी ते बेनिफिट्स फिजिबल आसा की ना आनी एक्सेप्ट करतात, स्थानीक आमचे एक्सेप्ट करतले की ना हो प्रश्न येता. जेन्ना कसले प्रपोजल येता आनी जर एक्सप्लेन करतात आनी लोकल तांकां वेलकम करतात जाल्यार डेफिनेटली. पूण जर तुमी एक्सप्लेन करूनय जर लोकल एक्सेप्ट करना जाल्यार म्हाका दिसता तो ना केल्लें बरो. सो सगळे आहा ते स्थानिकांचे आमच्या पेडणे तालुक्याच्या नागरिकांचेर आहा. जर तांकां नाका जाल्यार तो नाका, तांकां जाय जाल्यार तो डेफिनेटली. सनबर्न जाता डिसेंबरान. सनबर्नाचो आयोजक लेगीत ताची माउथ पब्लिसिटी करिना तितली गोंयचे राजकीय फुडारी सनबर्नाची चर्चा करपाक लागल्यात. लोकांक सनबर्न जाय की नाका हे उरले कुशीकूच. सध्या मात सनबर्नाच्या आयोजनाची चर्चा गाजता. निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कुडचडे काकोणेच्या कोयर प्रकल्पात केपें, सांगे, धारबांदोड आनी काणकोण या 4 तालुक्यांतलो कोयर घेतले. हेर वाठारांतलो कोयर घेवचे ना पालिकेन थाराव घेतला. पालिकेच्या या थारावाक आमदार तशेंच मंत्री निलेश काब्रालानूय तेंको दिला. 4 तालुके सोडून हेर तालुक्यांतलो कोयर कुडचडे काकोडा कोयर प्रकल्पात नाका अशी भूमिका मंत्री निलेश काब्रालान घेतल्या. सोनसड्या वयलो कोयर हाडपाक लागले जाल्यार हांगाचोच कोयर आमकां दुसरे कडेन व्हरचो पडटलो. तेन्ना न्यायालयाचो निर्णय आमकां खंयच्याच परिस्थितीत मान्य नाशिल्ल्याचे मंत्री काब्रालान सांगले. आज स्पेशल मीटिंग आशिल्ली रिगार्डिंग द हायकोर्ट डिसिजन ऑफ ब्रिंगिंग 20 मेट्रिक टन्स ऑफ वेट वेस्ट टू काकोडा प्लांट. आज आमी काकोडा हांव चेअरपर्सन आशिल्लो, कावन्सिलर सगळे आशिल्ले, ते डिसिजन घेतला की आमी इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन फायल करतले. कावन्सिलराचो एडवोकेटाक घेवन आज फायल करून फाल्यां आमकां केस आसा तेजी, कित्याक ती नॉट ओवर. इंटरीम सगळी इंटरीम ऑर्डर दिल्ली, 12 तारखेक एक दिल्ली, आतां एक दिल्या. सो हे भाशेन आमी आनी आमचे सगळ्यांचें एक मत आहा
की 4 तालुक्याची पहिली गार्बेज सगळे गव्हर्मेंटान हाडपाक जाय. म्हजें मत पयलींच्यान आसा की जे पर्यंत 4 तालुक्याची गार्बेज हाडना आनी 100 टन म्हाका दिसता कॅल्क्युलेशन ते भशेन केल्ले TOR टर्म्स ऑफ रेफरन्स EIA अशें सगळे करूनच 100 टन्साची कॅपॅसिटी बॅकवर्ड इंटग्रेशन करून ते फुडले 25 इयर्स हो प्लांट चलपाक जाय ते भशेन कॅपॅसिटी हेजी थारायल्ली. म्हणजे फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स 25 इयर्स फॉरवर्ड लुकींग. आता अशें करून ते भायले जर गार्बेज हाडपाक लागले जाल्यार हो प्लांट आमकां कमी पडटलो. सो अशें रावंक शकना. मागीर फाल्यां जर हाडपाक लागले हे मडगांवच्यान आनी खंयच्या मडगांवच्यान हाडपाक लागले सो दॅट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट टर्म्स ऑफ रेफरन्स वॉज प्रोजेक्टेड फॉर अ 25 year old प्लांट. म्हणजे आतां जर ते हाडपाक लागले जाल्यार हांगा मागीर कितें करपाचें. मागीर फाल्यां आमचीच गार्बेज मागीर आमकां आनी खंय व्हरूंक पडटली. सो म्हाका हायकोर्टाचें जे डिसिजन आसा हे सारकें न्ही. जरी तरी आज ते कलेक्शन गव्हर्मेंट करूंक शकना म्हणजे इट इज नॉट अ परमनंट सोल्युशन. 4 तालुक्यांतलो कोयर हाडपाचो निर्णय जाल्लो तेन्ना हेर बाकीचे कडलो कोयर आमी घेवचे नाच अशें नगराध्यक्ष सांगता. जी स्पेशल मिटींग आसली ताजे 1 point प्रोग्राम आशिल्लो रिगार्डिंग द रीट पेटिशन 45/2019. आज सगळ्यांनी युनानिमसली डिसिजन घेतला की आमकां फक्त 4 तालुक्याची गार्बेज दवरपाचें आसा आनी सगळ्या युनानिमिटी जाल्या की आमी इंटरव्यून करपाचें कोर्टाक आनी कोर्टा कडेन वचपाचें आमचें सीएमाक मेळपाचें आनी वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन तांकां मेळपाचें. आमदाराक सपोर्ट मेळटलो. आमदाराक टोटल फूल सपोर्ट रायट फ्रॉम डे वन. डिसिजन म्हणल्यार आमचे सगळे कावन्सिलाचें एक डिसिजन जालां की ह्या प्लांटाक भायली गार्बेज येवपाक ओपोज करपाचो. ज्या प्रमाणे आमकां 4 तालुक्याची आमकां प्रॉमीस केल्लें ती 4 तालुक्याचीच गार्बेज हांगा येवपाची आनी भायली गार्बेज आमी अलाव करची न्ही. त्याक हाका लागून आमी कोर्टान इंटरव्यून करपाचें एक डिसिजन जालां. पंचायतीक इंटरव्यून करपाचें म्हणून सजेस्ट केलां की कावन्सील जालेंच पण अलॉंग विथ पंचायती बी आमी थंय इंटरव्यून जावपाक जाय. कित्याक सगळ्यांचो फोर्स जर तर एक बरोबर लागलो जाल्यार मातशें कोर्टाकय कळटलें की बाबा खरोच हांगा ओपोज आसा. गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर. कावन्सील ऑफ आर्किटेक्चरा कडल्यान नोंदणी क्रमांक दिवंक नाशिल्ल्यान गोंय आर्किटेक्चर महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी वर्गाचेर बहिष्कार घालो. महाविद्यालयात 250 परस चड भुरगीं शिकतात पूण 50 परस चड भुरगे कावन्सील ऑफ आर्किटेक्चरा कडेन नोंदणीच ना. उरिल्ल्या विद्यार्थ्यांक दोळे धापून हे नोंदणी क्रमांक दिल्यात. जे मेरिटाचेर आसा तांकां कुशीक काडल्यात म्हणून वर्गाचेर बहिष्कार घाल्ल्या भुरग्यांचो आरोप. कावन्सील ऑफ आर्किटेक्चरा कडल्यान मेळपी नोंदणी क्रमांक भोग गरजेचो आसता. हो क्रमांक ना जाल्यार पदवेक वालोर ना. वास्तुरचनाकार म्हणून स्वतंत्रपणान काम करतले आसत जाल्यार हो क्रमांक सक्तीचो आसता. प्राचार्याक विचारल्यार तो मागीर सांगता म्हणीत फुज्यो काडटा. जो मेरेन आमकां नोंदणी क्रमांक मेळना तो मेरेन आमी वर्गाचेर बहिष्कार घालतले अशी शिटकावणी विद्यार्थ्यांनी दिल्या. So we are students of Goa College of Architecture and when we join college in first year, so basically we have this governing body of India called Council of Architecture, and when we join admissions in first year, I'm in 5th year right now, and when we join in first year, each student is given a specific Council of Architecture serial number, a registration number, and that registration number stays with us till after we pass out and get our degree, and it's what we use to apply for a license from the Council of Architecture of India and to practice. It's been needed as for a license. Now in 2019 the government of Goa released the EWS quota saying that there will be a number of students added for admissions from all colleges across Goa. Our college was from 40 students we were allowed to take 50 students in from the government of Goa. And the problem here is that our administration hasn't informed the Council of Architecture about this increase of seats when I was in first year. This is back in 2019. Now because he has not informed, there are 20% of students from each class from the past 4 years have not, including our current first year batch, do not have their 20% of students do not have their COA registration numbers. Now this is a big issue because once they pass out they won't be able to practice architecture, so these 5 years will go to waste for them. Now this we have recently come into light. This issue has recently come into light for our students over here, and when we went to confront the principal on Wednesday about this issue, we confronted him. He's like this was that he has applied for approval for these numbers, but they did not get back to us, or when we don't know the facts yet, but he told us this, and that the numbers have not come in for these 20% students which we have, because we have gone students have gone and cross checked on the COA website. 20% from each class do not have their numbers. दीस पयलीं आमकां असो इशू कानार पडलो की आमचे कडेन COA नंबर ना.
सो COA नंबर कितें? COA नंबर आमकां कावन्सील ऑफ आर्किटेक्चर दिल्ली हांचे कडल्यान मेळटा एडमिशन घेता तेन्ना. आतां हांव 5th इयराचो स्टुडंट, 5 वर्सां जालीं, म्हजे कडेन नंबर ना. नंबर नासतना हांव प्रॅक्टीस करूं शकना. सो हांव कितें म्हणटा, हो नंबर आमकां कित्याक दिवना? आमच्या क्लासींतले थोड्याच भुरग्यांक नंबर मेळ्ळा. सो तो नंबर मेळ्ळा तो कसो रँडमली दिला, एज पर मेरीट सुद्दां दिवना. सो अकॉर्डिंगली म्हाका सांग, नाटा तुमी घेता एग्जाम, नाटाच्या प्रमाणे तुमकां मेरीट नंबर मेळटा. सो ते मेरीट नंबरा प्रमाणे कित्याक दिवना नंबर? रँडमली कित्याक घेतला? सो हाजे बेजीस कितें तें आमकां सगळ्यांक कळपाक जाय, सगळ्यांक आन्सर जाय. कित्याक हाजे फुडें आमकां फुडार आसा आर्किटेक्चरान, आमी फुडें कितें करपाचें हाजेर आमकां उत्तर जाय. सो रिस्पेक्टेड कोण ऑथॉरिटी आसा तांच्यांनी आमकां सारको गायडन्स दिवचो आनी हाजेर इशू कितें आसा तो हायलायट करचो सगळ्यांनी. समीप नार्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नव्यानूच बांदिल्ले सावड्डेचे सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार खेळा संकुलाची दुरवस्था जाल्या. हे संकुलाचें काम अर्दवट स्थितीत आसतना अशें उक्तावण केल्लें. पळोवया होकाचा रिपोर्ट. 2021 ह्या सावड्डेच्या सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार खेळा संकुलाचें उक्तावण जाल्लें. काम अर्धवट स्थितीत आसतनाच तेन्ना घाईघाईत ताचें उक्तावण केल्लें. तेन्नाची अर्धवट कामां आजून पुराय जाल्लीं नात. थंय खेळाच्यो कसल्योच एक्टिविटी जायनात. खेळ सोडून तो सद्याक वायट गजालींचो अड्डो जावन पडला. थंय बियरीच्या बाटल्यांचो खप पडला. सावड्डे पंचायत मंडळान हे विशीं नाराजी उलोवन दाखयली. हे संकुलाचें अर्धवट काम सरकारान बेगोबेग पुराय करचें. थंय CCTV कॅमेरा सुरक्षा रक्षक नेमचे अशी मागणी सरपंच चिन्मय नाईक हिणें केल्या. कॉम्प्लेक्साचे विशय हो खऱ्यांनीच खूब गंभीर आसा. हेची दखल आमी गोविंद गावडे सरा बरोबर आनी आमगे MLA थ्रू पावयल्ली आसा. सरान आमकां फक्त तो ग्रावंड ओपन करपाक दिलें, तरी आसता तेजी फॅसिलिटी खूब कमी आसा. त्या खातीर आमचे सगळ्या पंचायती वतीन तशेंच आमची सगळे गांवचे वतीन म्हाका सरकाराक एकूच सांगपाक अशें मनांतल्यान दिसता की जाता तितले बेगीन हे ग्रावंडाची तशेंच हे कॉम्प्लेक्साची सरकारान दखल घेवची. कारण हो एकमेव असो एकूच आमकां कॉम्प्लेक्स आसा जेणे करून आमकां सगळीं 9 वॉर्डां सगळ्या हेचे बेनिफीट जाता. सो सरकाराक विनंती आसा की जाता तितले बेगीन हो ग्रावंडाचो विशय आनी जो भितर लेबर घेवपाचोय विशय आसा कांय प्रमाणान तोय बेगीन सोडोवचो. इंटेन्शन असोच आसलेलो की आमच्या वाठारांत जी भुरगीं आसा तांकां स्पोर्ट्स रिलेटेड सगळी फॅसिलिटीज मेळपाक जाय. बीट जीम आसूं किंवा बाकीचे जे बॅडमिंटन कोर्ट आसा हांगा ते आसा. पण आफ्टर दॅट झाले खरें, पण त्याच्या नंतर त्याचे मेंटेनन्स कांयच ना. आज आमी पळयलें गेल्यार दॅर इज नो स्टाफ. सगळे जर तुम्ही पळयलें जाल्यार सो मच हांगा सगळे पडलेले आसा. दॅर इज नो क्लिनलीनेस. मागीर जी बाकीची जे फॅसिलिटीज आसा ते पळोवपाक कोण ना. जिमाक इन्स्ट्रक्टर ना. सो दॅर इज नो प्रॉपर फॅसिलिटी. हांगा कॉम्प्लेक्स झालं खरं, बट आफ्टर दॅट दॅर इज नो मेंटेनन्स. सो इनिशियली इंटेन्शन असो आसलेलो की बाबा आमच्या वाठारा भुरग्यांक दे हॅव टू म्हणजे स्पोर्ट्स हो एक आजकाल एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर जालेलो आसा. सो समवेअर दे शूड गेट दॅट फॅसिलिटीज आणि त्या प्रमाणे हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केल्लो खरो आणि ऑल द फॅसिलिटीज वर देअर. बट फक्त करून न्ही, दे हॅव टू बी मेंटेन्ड ऑल्सो. पण आफ्टर आय थिंक 2021 नंतर झालं इन्स्टॉल, बट त्याच्या नंतर देर इज नो मेंटेनन्स. जाल्यार 2 वर्सां जाली आणि आम्ही पंचायत बॉडी फॉर्म जाल्यार 1 वर्स जालें. आणि हे जे सविस्तर जे विषय आमचे कडेन येता आनी आमी त्या भशेन सांगले भशेन सरपंच बाकी सगळे पंच वांगडी आमी हो विशय आमदारा कडेन मांडलेलो आसा. आमी पर्सनली डायरेक्टर ऑफ आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे आसा तेजे कडेन पर्सनली ह्या विशयाचेर हांव पर्सनली उलयल्लो आसा. आणि तेणें सांगलां की आपूण दखल घेता आणि तेगेलें काम जें कितें आसा तो सीएमा कडेन आपूण फॉलोअप करीत आसा. पूण कशें आसा की ते अशें म्हाका जाल्यार पर्सनली दिसता की खुबशे डिले जाल्ले आसा. कित्याक एक थंय बॅडमिंटन 2 कोर्ट आसा, त्याच भशेन जीम आसा, बाकी ज्यो फॅसिलिटीज आसा त्यो लोकांक सपोज घेवपाक मेळना जाल्यार हेजे व्हड कॉम्प्लेक्साचो फायदो कांय ना. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सदरकार. सोमारा कुडचड्यार नवे परब जाली. नवे परबीक भाताची कणसां घरा हाडून त्यांची पुजा करतात आणि ती दाराक बांधतात. पळोवया कुडचडची नवे परब. गोंयकार देवाक मानपी, सैमाक पुजपी. पयलीं तेंपार शेतां ही गोंयकारांची खरी धनदौलत आसताली. शेतकार गोंयकार नव्याच्या रुपांत देवाक पुजताले. नवे म्हळ्यार नव्यान पिकिल्ल्या भाताची पुजा. शेतांतली भाताची कणसां कापून घरा हाडून घराच्या मुखेल दाराक बांदतात. कांय कडेन चवथी पयलीं, कांय कडेन चवथीक हें नवें जाता. सोमारा कुडचड्यार घाडीवाडा वाठारांत पारंपारीक नवे परब जाली. नेमातून त्या एक परंपरा चल्ली कडेन पिळग्यान पिळगी येयली कडेन हांगा
आनी म्हाका दिसता हांगाच चडशी स्पेशल हांगा आमचे गडेवाड्यार चली कडेन हाडली बाकी कडेन लोक येता पूण बाजारांतले एक वर व्हरता पूण आमी स्पेशल आमी जून म्हयन्यात येयले पावस जसो पडलो की हांगा हे आमची स्पेशली बांद्या देवाची तितून आमी वयता ते पयलीं म्हणटकीर कितें जाता तें वय करून करता ते गोरवां लागून सामाज करता पूण मागीर आतां कितें जाता चवथी नंतर चवथी पयलीं जे न्यायापंचम आसा पंचमी पयलीं ती आमी ती कापतात तेजे पयलीं आमी घरांत सगळी तेजी तयारी करता साफ सुथरे सगळें करून शेण सुद्दां घालून सगळें निवळ करता आनी मागीर आमी येता देवळां सगळें गाडी सगळी जमता म्हणजे गांवांतले लोकूय जमता बाकीचेय जमता तेजे नंतर आमी देवा पांय पडून ते कापूं वयता कापले नंतर आमी आमचो देवा समोर एक आंब्याचें झाड आसा आंब्याचें ते ताळे घेता पानां घेतात काडटा आनी एक पान आमी न्हय देवा सगळें पायट देवा सिद्धी देवा भुमी देवळां प्रसादाच्या खांब्याक मनदेवाक सगळें दवरता आनी नंतर घर वता घर वतकीर कितें करता आमी त्या पाटार दवरता दिवली पेटयता तेजी पुजा करता मागीर केवणीची बडी आसा केवणीची बडयेक ते बांदता तेजी परत पुजा जाता मागीर आमी वयर दाराक लायता गोंयांत वेगवेगळे तरेचे जे उत्सव आसात ते साजरे करतात आणि असोच एक उत्सव आसा कणसाची पुजा जी की आयज गाडीवाडो कुर्चड्या हे भागान आयज साजरी केल्ली तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयतात ते कणसाचे जे एक शेत आसा ते शेत खंय तरी जून म्हयन्याक ते रोवपाक लागतात आणि ते आतां हो सप्टेंबर येत म्हणल्यार खंय तरी हें रेडी जाता आणि तेजी जी कणसां आसता ते खंय तरी देवस्पण करून ते खंय तरी कणसां कापून ती खंय देवळां व्हरोन देवाक दवरून तशे बाकीचे देव आसा सायडीन तेय बी तेंकाय बी दवरून खंय तरी आपणाच्या घरा व्हरोन ती खंय तरी पुजेक लायतात आनी ते दारां बांदतात ही प्रथा गांवच्या लोकांच्या प्रमाणे ही प्रथा जी आसा ती कितलेशेच वर्सां चलत येयल्या आनी हेजे फुडेंय चलतले अशें तेंचें म्हणणें आसा तशेंच हेच वाठाराचे न्हू तर सावड्डेच्या कितलेशेच वाठारांक हे जी कणसां आसात ते पावयतात आनी तेय लोक व्हरपाकय येता अशें तेंचें म्हणणें आसा. गौरी सतरकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.